पंचायत वेंचणूक आशिल्ल्यान 11 जून मेरेन फक्त म्युनिसिपालिटी वाठारात सबका साथ सबका विकास कार्यावळी जातल्यो। ह्या कार्यावळींतल्यान बीजेपी फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान केल्ली कामां आनी स्किमी लोकांक सांगतले। पंचायत वाठारांत मात इलेक्शन आचारसंहिता आशिल्ल्यान 11 जूना उपरांत सुवाळे जातले। गोंयांत निवडणूक आशिल्ल्या कारणान गांवांनी वचप हें आमच्या 11 तारखे नंतर जातलें। म्युनिसिपालिटी एरिया आसा थंय पयलीं आमी कार्यक्रम करपाचे केल्ले आसा। गोंयच्या युवा मोर्चान ठरयिल्लें आसा की स्वच्छ भारत अभियान ह्या हितूंतल्यान विविध स्थळांचेर हे कार्यक्रम जातले। नितळ गोंय नितळ परिसर दवरपा खातीर आनी हे सगळे कार्यक्रम युवा मोर्चा करतले 40 मतदारसंघांनी। दाबोळे एअरपोर्टाच्या विस्तारा खातीर 500 कोटींची तजवीज आसा म्हूण खासदार सावयकार उलयला। कुंकळे NITचेरूय तो उलयलो। 500 crores have been sanctioned by the central government for the Dabolim airport, for the expansion of the Dabolim airport, आणि तेजें काम आमी पयर आमची एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाली, तेजें काम जें आसा तें बेगीन चालू जातलें। आयज अख्ख्या इंडिये भितर सुद्दां आमी पळयतात की जो एन्थुजियाजम आमकां पळोवपाक मेळटा, दॅट इज वन ऑफ द रिजन्स इज बेसिकली India is slowly emerging as a global, one of the global powers. And when we say that it's a global power, Narendra Modi's leadership, he is a global leader म्हणून ही सगळी अख्ख्या जगा भितर ही एक्सेप्ट करपाचो एक लोकांची हे आसा आणि ही इज बीइंग हर्ड, ही इज बीइंग लिसन टू, आणि त्याच्या आदाराचेर ओपिनियन जगा भितर सुद्दां आयज ठरोवपाचें एक वातावरण सुरू जाल्लें आसा। आनी तेका लागून इंडिया इज स्लोली इमर्जिंग रिगार्डिंग द NIT at Kunkolim. Now there are issues that the issue regarding the transfer of land, that issue remains still. Now that we have been able to start it at the Farmagudi campus, now the issue of because already the amount has been sanctioned and we need to in fact start the construction work at the site, but there are some issues, that's the reason why in fact it is pending. Bureau report, Prudent.